गोवा राज्य सहकारी बँकेचो ऑडिट रिपोर्ट प्रुडंटाच्या हाताक लागला। येता त्या आयतारा बँकेचे जनरल बॉडी मुखार हो रिपोर्ट येतलो। बँकेच्या फायनान्शियल स्टेटसाचेर पळयात ऑडिटरान कितें रिपोर्ट केला तो। NPAची तरतूद 1 कोटी दाखयला ती 4 कोटी आसूंक जाय। बँकेचे सॉफ्टवेअर आणि बायोमेट्रिक मशीन सारके ना। संजीवनी साखर कारखान्याक 35 कोटीचे रीण दिल्ले, ताचेर 3.5 कोटींची तरतूद केल्ली ना। सरकारान दिल्ली बोरोविंग गॅरंटी 31 मार्च 2019 सोंपली, ती अजून रिन्यू केल्ली ना। नेम पाळी नासतना IT सल्लागार नेमला, ताचेर 9 लाख कट दिले। कायदो अधिकारी तसोच सहकार रजिस्ट्राराची मान्यताय घेनासतना नेमलो। 57 कोटींची एकत्रीत लुकसाण असताना कामगारांक एक्स ग्रेशिया रक्कम दिली, त्या खातीर बजेटात तरतूद नाशिल्ली। 31 मार्च 2019 बँकेन चुकीचो स्टेटमेंट दिवन सुमार 34 कोटींचो फायदो दाखयल्लो। ऑडिटराच्या बोवाळा उपरांत बँकेन अर्थीक स्टेटमेंट बदलून 1 कोटींचो फायदो दाखयलो। बँकेक C ग्रेड दिल्या, ती खरीच फायद्यात आसा काय लुकसाणीत ताचे कफुसांव। 2017-18 38 कोटींचे लुकसाण दाखयल्ले। 2018-19 1 कोटींचो फायदो दाखयता खरी, पूण 7 कोटींचे रीण आणि NPAची तरतूद दाखयल्ली ना। ऑडिट रिपोर्टाचो पंचनामो 9 फेब्रुवारीक AGMात जातलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार।